गोंय ही हनुमानाची जल्मभूंय आसा असो दावो इतिहास संशोधक ॲडव्होकेट श्रीनिवास कलब हाणें केला. वाल्मिकीच्या रामायणान हनुमानाचो जल्म गोंयांत जाता अशें स्पश्टपणान सांगलां. तरी आसतना हनुमानाची जल्मभूंय कर्नाटकांत वा महाराष्ट्रांत आसा अशें म्हणीत राज्यां मदीं झगडी कित्याक जाता तें आपणाक कळना अशें श्रीनिवास हाणें सांगलें. की हनुमान जे असले त्यांचो जन्म समुद्रान एका बेटाचेर जाल्लो आणि त्या बेटाचें नांव दिलां तेंच्यांनी अंजनी द्वीप. म्हणजे हनुमानाची जी आवय आसली अंजनी तिचे द्वीप म्हणजे बेट. हे बेट खंय आसा तर कारवार जे आसा कर्नाटकान त्याच्या समोर समुद्रान हे आंजेदीव ह्या नांवान आमी आयज त्या बेटाक वळखता. अंजनी द्वीप ह्या संस्कृत नांवाचे आयज आंजेदीव जाल्लेले आसा. टेक्निकल कारणां खातीर किंवा एका ऐतिहासीक अपघाताक लागून आयज ते बेट गोवा प्रदेशाचो भाग आसा. तेचेर हनुमानाचो जन्म जालो अशें वाल्मिकी रामायण सांगता, हांव सांगिना. आमी पळयलें की जे आमचे धार्मीक लिडर आसा तेंच्यांनी धर्माच्या बद्दल लोकांक म्हायती दिवचे सोडून अशा विशयाचेर नासीक धर्मसभेन जें कितें जालें तें तुमी पळयलें. आपसान व्हडले व्हडले हे सगळे साधू संत झगडपाक लागले. म्हणून हांवें हें म्हटलेलें की हे कर्नाटका आनी महाराष्ट्राचे साधू कित्याक झगडटा एका गोव्यातल्या मनशा खातीर. त्या पेक्षा तेंच्यांनी लोकांक धर्म कितें तो सांगलो तर चड बरें जाता.